काणी भाड्याच्या घरांतलो वकील बरयणार स्टेन अगेरा मुल्की सादर करता सन्नू निड्डोडी. दनपारच्या गेटी लागीं रिक्षा रावली. भाडें फारीक करन हांव सकला देवलों. हांव विदेशांत नोकरी करतालो जाल्ल्यान त्या बांदपांतलें म्हजें 2 बेडरूमाचें फ्लॅट हांवें एका वकिलाक भाड्याक दिल्लें. फाटले 4 वर्सांत हांव तो म्हज्या फ्लॅटांत आपल्या पत्नी संगी वस्ती करतलो. पयलें वर्स समाधानेन पाशार जाल्लें. दुसऱ्या वर्सा हांवें भाडें मातशें सोडोवचो इरादो कळयतना तो गंभीर जाल्लो शिवाय पोरण्या भाड्यापरास एक पयसो समेत ताणें म्हाका सडीत दिलो ना. तिसऱ्या वर्सा घर खाली करूंक हांवें मनावी करतना तो असमाधानीत जालो. फकत असमाधानीत जालो शिवाय ताणें म्हजें फ्लॅट खाली केलें ना. आज वकिलाक भेटोवन घर खाली करूंक स्पश्ट उतरांनी सांग म्हूण म्हज्या बायलेन ताकीद दिल्ली. फाटले 3 दीस जावन वकिला सागी कशें उलय जाय म्हूण हांवें रिहर्सल केल्लें. रियायती ह्या संधानाचें सवाल नातिल्लें. असुरक्षीत घालपाच्या रिसेशनांत हांव मुक्ती जोडूंक म्हज्या कुटुंबान फाटीं गांवांत येवन वस्ती करचो इरादो केल्लो. अशें हें हांवें म्हजें घर फाटीं घेवचें अनिवार्य जाल्लें. शिडी सोडून पयल्या माळयेक पावलों आनी कांपिण्याच्या बुतावार म्हजें बोट दामलें. कांपीण वाजतच थोड्या वेळान दाराचेर सजयल्ल्या बारीक बुराकाच्या आरशांत हांव कोणेंगी तिळ्ळें. उपरांत दार उक्तें जालें. हो, गुड मॉर्निंग. वकिलान म्हज्याच घरा म्हजोच येवकार केलो. बोस बोस, कितें अवजीत पावलोय? गुड मॉर्निंग. फोन करून येवची परवणगी विचारल्यार तूं केदाळय बिजी आसताय. हांवें बसका घेतली. तशें फोन करनासतना येवचें वाचपी म्हूण चिंतलें. हुशार आसाय तूं. ताणें दार आड केलें. कितें घेताय? तूं मातसो गळाय करून पावलोय. म्हजो नश्टो जालो मात्र. तुका आतां कॉफी जायत या च्या? इल्लेशें उदक मेळ्ळ्यार पुरो. म्हाका तान लागिल्ली. हाळे सायबिणी, कोण आयला पळय. वकिलान बायलेक उलो दिलो. घरचो मालाक आयला. कॉफी हाडताय गी? वकिलाच्या बायलेन कुसनांतल्यान भायर येवन म्हाका वन दिलें. वकिलान जेवणा मेजार सोबच्या तांबलेरांतलें उदक ग्लासाक ओतून म्हाका दिलें. उदक पियेतच हांव इल्लोसो सुटसुटीत जालो. हांव गरजेच्या इराद्यान तुका भेटोंक आयलों. हांवें ताळो सदीळ केलो. हांव जाणा तूं म्हजें घर पळोवंक आयलाय म्हणून. वकिलान मुखार सिलें. घर मालाक जावन वर्साक एक फावटी तरी तुवें भाड्याक दिल्ल्या तुज्या घराचेर दिश्ट घाली जायस. तें तुजें हक्क. हें तुजें घर म्हजेंच म्हणले परी हांवें नितळायेन सांबाळून दवरलां. एक विशय सांगू? हांवें चिंतून विचारलें. एक कित्याक? कितलेय विशय उलोवंक तुका परवणगी आसा. तूं मालाक आनी हांव तुज्या वकिलांतलो. हांसलो वकील. फाटले 3 वर्सांत हांव सडयल्लें भाडें तुवें येदोळ दिवंक नाय. हांव सांगोंक आसचो विशय घडीभर विसरून दुरसलो. तुवें भाडें सोडोवचें आनी हांवें तुवें सांगिल्लें भाडें दिवचें व्हडलें न्ही. वकिलान वाद मांडलो. हर एकाक एक कानून आसा. कानून आनी नितीचे परिधे भितर आमी जियेवचें अति गरजेचें. कितें म्हणटाय तूं? म्हळ्यार हांवें भाडें चड विचारचें आनीत म्हूण तुजो वाद? हांवें सवाल उडयलें. चे चे, कितें म्हणटाय तूं? हांवें केदाळय तशें सांगलें? वकिलाचीं उतरां म्हज्या गिन्यानांत अर्थ करूंक शकलीं नात. वाडच्या मोलांक सरी जावन पाशार जावच्या वर्सांनी भाडें चड विचारचें तुजें हक्क. हांवें बेपरवा केली म्हूण बेजार करिनाका. म्हाका म्हजें कारण आसा. म्हाका तांक ना म्हणून न्ही. म्हाका समजलें ना. 4 वर्सां आदीं हें घर तुवें वस्तेक म्हूण दितना मुखल्या वर्सांनी भाडें सडयतलोय म्हणून म्हाका सांगूंक नातिल्लें? सांगिल्लें तर बहुशा हें घर भाड्याक घेवच्या विशीं 2 फावटी चिंता आसलो. कितेंय जावं, हें तुजें फ्लॅट. हांवें म्हजेंच घर म्हणले बरी नितळ दवरलां.
ताणें म्हाका समाधान केलें. सूख मुजिस्स म्हूण म्हाका बगलें. वाटच्या मोला संगी फ्लॅटाचें भाडें सडतलें म्हूण हांवें कंत्राटार उल्लेख करी जाय आसलें. कितेंय जावं, हांवें नरगोवन मुखार सिलें. आतां तुजे तोंड म्हाका उपकार जाय. उपकाराची विनंती तुवें करतना सारकें दिसना, वकिलान म्हाका समजायलें. तूं ह्या घराचो मालक. हुकूम करूंक हक्क आसा तुका. मुखल्या म्हयन्यांत कंत्राटाचेर जाताना भुरग्यांच्या शिकपा बाबतीन म्हजें कुटुंब गलपातावन गांवाक येता. तुवें हें घर खाली केलें तर उपकार जातो. हांवें म्हजी मनावी वकिलाक तिडसिली. उपकार विसारी नाका. मालाक जावन फर्मायल्यार सोबाय चड. वकील गडबडलो ना. आजकाल गलपाची अर्थीक परिगत बिगडल्या आसतना तुमी गांवाक येवन तंबू मारच्यांत नांव आलना. हें घर तुजेंच. तुका केदाळाय विचारूंक हक्क आसा. तर तूं घर खाली करतलोय? हांव मातसो दरवडलो. तशें म्हूण हांवें सांगूंक ना, वकिलान विवारिलें. भोवशा तुज्याच थोड्या उतरांची तुका विसर पडल्या. खंयच्या उतरा विशीं उलयताय तूं? हांव सडपडलों. उडास आसा तुका? हें घर भाड्याक घेतना 4 वर्सां आदीं तुवें कितें सांगिल्लें म्हणून? वकिलान स्पश्ट स्वर वापरलो. तुवें म्हाका सांगिल्लें मुखल्या 10-12 वर्सांक तुका ह्या फ्लॅटाची गरज ना म्हणून. तशें म्हूण हांवें सांगिल्लें? हांव उडास करूंक कश्टलो. मागीर कोणें हांवें सांगिल्लें म्हूण चिंताय तूं? वकिलान फाटीं सवाल केलें. 10-12 वर्सांक म्हणून आतां 4 वर्सांनी तुवें फ्लॅट फाटीं विसारचें सूख पळय. कंत्राटार तशें उल्लेख करूंक ना, हांवें त्वरीत जाप दिली. कंत्राट एक नांवापुरतें सांप्रदायिक दस्तावेज शिवाय मनुष्य संबंधाचो बांद कंत्राटार उल्लेख करूंक जातावे. वकिलान भावूक उतरांनी सांगलें. तितलेंच न्हय, तुवें म्हाका सांगिल्लें तुर्त परिगतेंत वस्ती करूंक तुजे लागीं हेर जायतीं घरां आसात म्हणून. मालगड्यांचो बंगलो खाली पडला. एस शहरांत हेर 2 फ्लॅटां आसात आनी बेंगळुरांत एक घर आसा म्हणून. तशें म्हूण हांवें सांगिल्लें? म्हज्या कपला भोंवतीच्या शिरांनी धूव कुटली. म्हजे लागीं दुसरीं घरां नात. मागीर कोणें हांवें सांगिल्लें म्हूण चिंताय तूं? वकिलान हात उदारे केले. तवळ बंडा सोडून आतां अवजित उठ म्हणचें सूख पळय. पूण आमचें कंत्राट फकत 11 म्हयन्याच्या अवधेचें आनी पुनर्नवीकरण गरजेचें. हांव कानुनी भास उलयलो. कंत्राट फकत एक गरजेतेकीत प्रमाणपत्र. वकिलान बेपरवा केली. मनशाच्या जिबेतावन भायर पडच्या उतराक आसचें मोल कागदाच्या कंत्राटाक आसावे. तुज्या उतराक मोल दिवन हांवें ह्या घरा फाटले 4 वर्सां जावन वस्ती केली. हें घर म्हजेंच म्हणले परेन जतन घेतली. तुजे थंय मनशापण आसा म्हूण हांव समजल्लों. तुवें करचें सारकें न्हय. हें घर तुका रावोंक दितना हांवें तुका तशें भास दिल्ली म्हूण म्हज्या उडासान ना म्हूण हांव विरार जालों. तूं तुकाच सुखीदार करिनाका, ताणें म्हाका समाधान केलें. असली फरामस कोणाय ती घडोवंक साध्य आसा. जिणयेंत आमी जायते उलयता. गरज नातलें विसरोन वेता. गरज आसचें उडासांत मुद्रीत जाता. तूं कितें उलयलोय तें तुका गरज नातलें. तुका विसरोन गेलां. पूण म्हज्या परिगतेंत तें म्हाका गरजेचें. तशें हांवें जिखून दवरलां. वकिलाच्या उतरांनी म्हाका सत दिसलें. भोवशा सुखामुखी पोकळे उलोवन आतां हांव विसरला आसतलों. तर कितें करचें आतां? हांव असायाकपणी उलवडलों. करचें कितें? मोवाल्यांक हाडन तुवें म्हजेर आक्रमण केलें म्हूण फडकिरी केस हांवें तुजेर छापली तर तुज्या गल्फाच्या पैणाक अडकळ येवंकी साध्य आसा. आपले हात हरद्या भोंवटी रवडावन तो फाटीं वणकलो. पूण हांव तसल्या कीळ वर्गाचो वकील न्हय. संवसारी फायद्यांक फटी उलोवचें व्हडलें न्हय. पूण देवा हुजरी एक दिसा आमकां लेख दिवंक आसतलें म्हूण आमी विसरोंक नजो. म्हजे थंय कितेंय सूख घडल्यार तर म्हाका माफ कर. हांवें मातें करपून सवकास उबो जालो.
हांवें उलयल्ल्यो संगती तुज्या उडासान दवरल्यात, पूण म्हाका खिंचीत उडास ना. हें कशें म्हूण म्हाका समजना. तूं फिकीर करिनाका. तोय बसकेंत हांव नीट जालो. हें तुजें घर हांव मुजेंच म्हणले बरी सांबाळटलों. आरे, तुका कॉफी दिवंक विसरलों. सायबिणी, कॉफी हाडटा म्हूण तूं खंयसर मायाक जाली? घरचो मालक वसोंक तयार जालो. आतां कॉफी पिवच्या मुडार हांव ना. हेर जायतें काम आसा. गलपादावन गांवांक येवच्या भुरग्यांक इस्कोलाची विलेवारी करूंक आसा. दुसऱ्या घराची बंदोबस्त करूंक आसा. हांवें झडायन मेटां फाटीं काडलीं. तुका घर जाय तर हांव तुका कुमो करूंक शकतां. वकिलान प्रस्ताव मुखार दवरलो. म्हजें एक 2 बेडरूमाचें फ्लॅट हेणेंच लागसार आसा. बाजार, इगर्ज आनी इस्कॉल सोर लागींच. भाडें मात्र हांवें ह्या घराक दिवचे प्रास 4,000 चड. वाडच्या मोलां संगी हर एका वर्सा भाडें सोडचो संभव कंत्राटार उल्लेख जातलो. कंत्राटार रावंक अवधी फकत 11 म्हयन्यांक मात्र. चड तेंप वस्ती करूंक कंत्राटाचें पुनर्नवीकरण अति गरजेचें. देव बरें करूं.